मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आवेसवोर 26 वोळ 14 ते 25 तेदना बारांतलो एकलो म्हणगे जुदास एस्कारेट मुखेल याजनिकाशी गेलो. ताणें म्हणलें, हांव ताका तुमच्या हातांत घालीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? तांणी ताका रुपयाचे 30 नाणे मेजून दिले आनी तो दीस जावन जेजूक धरून दिवंक बरो सुयेग तो पळोवन आसलो. फूग नासलोल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा शीस जेजू लागीं विचारूंक लागलें, तुजें पास्क जेवण खंय आमी तयार केल्लें तुका जाय? आनी जेजून सांगलें, अमक्या मनशाक शारांत मेळूंक वचात आनी ताका म्हणात, गुरूजी अशें सांगता, म्हजो वेळ लागीं पावला. म्हज्या शिसां बराबर तुज्या घरांत हांव पास्क करतां. जेजून तांकां हुकूम दिलो तो शिसांनी पाळ्ळो आनी पास्क तयार केलें. सांज जातूच आपल्या 12 शिसां सांगाती तो जेवणाक बसलो आनी ते जेवतासतना ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो गात घेवचो आसा. ते जबर कोंती बरीत जाले आनी एक एकलो ताका म्हणूंक लागलो, सायबा हांव न्हय मुतो? ताणें असो प्रतिपाळ केलो, म्हजो गात घेतलो मनशाचो पूत ताचे विशीं बरयलोलें आसा त्या परमणे वेता खरो. पूण जो मनीस मनशाच्या पुताचो गात घेतलो ताचें कोटा कोटा. जल्मूकच नासलो जाल्यार त्या मनशाक ओदीक बरें जातें. ताचो गात घेवंक वेतालो त्या जुदासानूय अशें विचारलें, गुरूजी हांव न्हय मुतो? जेजून ताका जाप दिली, तुवेंच सांगलें. देवाचें उतर हें देवाचो व्हड उपकार.